पेडण्याच्यान उदय मावले. पेडण्या मतदारसंघात चांदेल ते हसापूर न्हंयचेर जे पूल पयलींचे आशिल्ले ते कमकुवत जाल्ले म्हणून नवीन पूल बांदपाक सुरवात केल्या. नवीन पूल बांदपाक सुरवात केल्या ते पुलाचे सुद्दां काम खुबशे उशिरा केल्ल्या कारणान आयज पावसाचे दीस आसात. पावसाच्या दिसात जर ते पूल थंयच्यान चालू जावंक ना आनी आतां जर सर्वीस रस्तो केल्लो आहा त्या सर्वीस रस्त्यानच जर पावसांतले जर गाडयो व्हरतलो जाल्यार ते शक्य ना. कारण ते जे पूल जो सर्वीस रस्तो केल्लो आहा तो अख्खो व्हांवन वयतलो अक्षरशः. आनी हे पुलाचे नवीन पूल बांदता ते पळयत जाल्यार दिसना की 2 म्हयन्यांत हे पूल जातले अशें. कारण ते जर पूल जावंक ना जाल्यार अक्षरशः हसापूर, इग्रामपूर, हणखणे ह्या गांवाचो संपर्कच तुट्टलो. आनी जे चांदेल सायटीन ते सायटीक वचपाक आहा जाल्यार तांकांय वचपाक मेळचें ना. तेका लागून एक्चुली हो पूल बेगिनात बेगीन जावप गरजेचो आशिल्लो. जर कांय काळात उशीर जाता तर तो सर्वीस रस्तो तरी वेवस्थीत जावपाक जाय आशिल्लो. सर्वीस रस्तो 2-3 म्हयन्यांत पूल जातले म्हणून सर्वीस रस्तो सुद्दां तो वेवस्थीत केल्लो ना, तात्पुरतो केल्लो आहा. तेका लागून जर हे एक दीस सुद्दां कंटिन्यू पावस लागत तर अक्षरशः अख्खो जो सर्वीस रस्तो केल्लो आहा तो व्हांवन वयतलो. वयल्यान उदक वयतलें आनी जो हसापूर आनी चांदेल ह्या जो गांवांचो संपर्क आहा तो तुट्टलो. तेणे करून कामगारांक लुकसाण जातली. जे त्या गांवांतले म्हापसा वचपी आहात, पेडण्या, आयुश हॉस्पिटल, मोपा अशा जाग्यार जे वचपी आहात त्या लोकांक अक्षरशः हांगा वचपाकच मेळचें ना. अशा परिस्थितीत हे जर पूल ज्या प्रमाणे आता पावसाळ्याक लागून पावस येता म्हणून प्रत्येक डिपार्टमेंट, प्रत्येक अधिकाऱ्यांक ते घेवन जी पावसाक लागून आढावो घेत आसा आमचो आमदार. पण आमदाराक हे पुलाची बांदणी केली बरी आहा, हांव ताका धन्यवाद म्हणटा. पण तेच बरोबर त्याच अधिकाऱ्यांक घेवन PWDच्या अधिकाऱ्यांक घेवन जर येदा कदाचित फाल्यांच्यानच पावस स्टार्ट जालो जाल्यार त्या लोकांची वेवस्था येवपा वचपाची कशी जातली हो पयलीं आढावो घेवप गरजेचो आसा. आयज तेचेर जो पावस पडटलो तो पयलो इशू जातलो तो ह्या पुलाक लागून. पुलाचें काम चालू जे काम आहा ते स्लोली आहा अशें दिसता. ते काम चालू आहा त्या हिसपात ते डे नायट जर काम चालू करीत जाल्यार खरोखरच जून म्हयन्यांत तरी ते काम कंप्लीट जातलें. एक थोड्या दिसाकच लोकांक कितें प्रॉब्लेम जावं शकता. पण जर ते काम चालू आहा ते पळयत आनी ते जर स्लो इतल्या कामान जर हे करीत पूल बांदतले म्हणून जायत तर हे 2 म्हयने कमीत कमी घालयतले. आनी तेका लागून येवपा वचप्या लोकांक खरोखरच तेजो त्रास जातलो. हेची जाणीव ह्या अधिकाऱ्यांक करून दिवप आमदार प्रवीण हल्लेकर यांनी खूब गरजेची आहा. कारण हो विशय तुमकां सांगलो ते प्रमाणे पावस जर पडलो जाल्यार अजिबात 2 व्हिलर न्हय 4 व्हिलर कितें थंयच्यान व्हरोंक मेळची ना. रस्तोच बंद जातलो. ह्या रस्त्याचे खरेंच इतले काम अर्जंट आनी बेगीन करप गरजेचें आहा. जे ते कॉन्ट्रॅक्टर जे कितें करता आनी जे काम पळयत जाल्यार आमकां दिसना की 2 म्हयन्यांत हे जातले अशें पुरे. हेचेर लक्ष दिवप गरजेचो आहा. आनी हेचेर प्रवीण हल्लेकर आमचो माननीय आमदार यांनी खरोखरच हेचेर तातडीने ह्या अधिकाऱ्यांक हाडून फाल्यांत पावस पडटलो असो धरून हे बाबा गाडये तूं कशे व्हरतले, हे गाडये बाबा हांगाच्यान हे जारी कशें जातली ते सपोज पूल जावंक ना जाल्यार हेचो आढावो घेवप गरजेचो आहा. आनी हो घेवपाक जाय.
हे हांव आमचे बाब आमदारा कडेन रिक्वेस्ट करता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.